फोंडा मतदारसंघात प्रमुख राजकीय फुडाऱ्यांच्या मरणाक लागून राजकीय नेतृत्वाची व्हडली पोकळीक निर्माण जाल्या। या पोकळीकेचो फायदो घेवन फुडल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपलो मजबूत राजकीय आधार तयार करपाक सगळेच राजकीय पक्ष नेटान प्रयत्न करतात। 2022च्या वेंचणुकेत सर्गेस्त रवी नायकाक मोगोचे उमेदवार सर्गेस्त केतन भाटीकाराक 77 मतांनी हरयलो। भाजपाक 7,514 मतां मेळिल्लीं, मोगोक 7,437 जाल्यार काँग्रेसीक 6,839 आनी आरजेपीक 1,734 मतां मेळिल्लीं। रवी नायकाच्या मरणा उपरांत भाजपान ताचे पूत रितेश नायकाक उमेदवारी दिवपाचो विचार केल्लो। दुसरे वाटेन डॉ केतन भाटीकार हाका काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्ली। भाटीकार हे एमजीपीत आशिल्ले, तांणी पोटनिवडणुके आदीं काँग्रेसीत प्रवेश करून काँग्रेसीची उमेदवारी मेळिल्ली। त्या वेळार काँग्रेसीचे फुडारी राजेशूय भाटीकाराच्या फाटल्यान उबो राविल्लो। मात फोंडा पोटनिवडणुकेक हायकोर्टान आव्हान दिल्लें। उच्च न्यायालयान पोटनिवडणूक रद्द केली। ह्या बोवाळांत काँग्रेस फुडारी डॉ केतन भाटीकाराकूय मरण आयलें। आदले आमदार लू मामलेदार, आदले मंत्री रवी नायक आनी सर्गेस्त डॉ केतन भाटीकार हांणी फोंड्या भितर वेगळी वळख निर्माण केल्ली। आतां हे तिगूय जाण नात, ताका लागून फोंड्या भितर राजकीय समीकरण बदलपाची शक्यताय आसा। हांव जे 27चे जनरल इलेक्शन आसा ते हांव इलेक्शनाक उबो रावतलो। तुमकां खबर आसतलें की एप्रील म्हयन्यात जेन्ना बाय इलेक्शन जालें, त्या बाय इलेक्शनाक सुद्दां बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स म्हाका मेळिल्ले आनी हांव इलेक्शन रावलो। आनी आतांय जेन्ना जनरल इलेक्शन आसा तेका हांव इलेक्शन रावतलो आनी म्हाका खात्री आसा की बीजेपी पार्टी म्हाका परत कन्सिडर करतली। एमजीपीचो फुडारी आनी मंत्री सुदीर ढवळीकरान फोंडेच्या खंयच्याय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता म्हूण हालींच जाहीर केल्लें। हांव युतीचो फॉर्म्युला यूज करता, फोंड्या हांव काम करता। सो फोंड्या डिसिजन हे म्हणजे चवथ 100%। मात आसा तुमची तयारी फोंड्या? सगळे कडेन आहा, फोंड्याच कित्याक ह्या फावटी तुमी फोंड्याच्यान वेंचणूक लढटले? हांव इतलें सांगता, युतीच्या धर्मान हांव मुखार वता। भाजपा विश्वनाथ उर्फ अपूर्व ढवळीचें नांवूय उमेदवारी खातीर विचारांत घेवंक शकता। कितें आसा, हांव आतां 3 टर्म जालो कावन्सिलर म्हणून निवडून आयला। आमी भारतीय जनता पार्टीचे लॉयल कार्यकर्ते, म्हणजे रायट फ्रॉम बिगिनींग स्कुलाच्यान पासून आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम करीत आसा। जेन्ना कोण भारतीय जनता पार्टी बरोबर नाशिल्ले, म्हणजे कमी कार्यकर्ते आशिल्ले, तेन्ना आमी काम करीत आशिल्ले आनी पक्षान जेन्ना आमकां येदो व्हडलो केल्लो आसा। सो इलेक्शनाक रावपाची सगळ्यांची इच्छा आसा, पूण जो पार्टी डिसिजन जातली त्या बरोबर आमी आसतले। फोंड्या भाजपा, एमजीपी आनी काँग्रेसीचें अस्तित्व आशिल्ल्यान येवपी वेंचणूक मजेशीर जावंक शकता। काँग्रेसीन फोंड्या खातीर राजेश वेरेकाराच्या नांवाचो विचार सुरू केला। 2017चे वेंचणुकेत वेरेकारान अपक्ष उमेदवार आसतनाय 4,529 मतां मेळिल्लीं। त्या वेळार काँग्रेसी कडेन रवी नायक, भाजपा कडेन सुनील देसाय आनी एमजीपी कडेन लू मामलेदार रिंगणात आशिल्ले। अवश्य काँग्रेसी कडल्यान जर म्हाका संदी मेळ्ळी, टिकेट मेळ्ळी आनी ती मेळ्ळी जाल्यार हांव अवश्य निवडणूक लढयतलो। आनी म्हाका खात्री आसा की जें कार्य हांवें पक्षा लागून केलां आनी जें कार्य म्हज्या ह्या मतदारसंघांत चलता तें पळोवन पक्ष म्हजेर अन्याय करचो ना। फोंड्या रवी नायक आनी डॉ केतन भाटीकार हांच्या मरणाक लागून राजकीय नेतृत्व ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी वेद प्रभू।